भारतीय जनता पार्टीच्या आईच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटिंग आज तुम्ही सगळ्यांना हजर असाल. आजच्या या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ही पहिलीच माननीय श्री नितीन मलिक अध्यक्ष झाल्यानंतर आणि आम्ही 18 जानेवारी 2025 पदभार सांभाळल्यानंतरची पहिलीच स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग असली आणि ती आज आमचे सगळे आमदार, मंत्री, पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर मोर्चाचे अध्यक्ष आणि परमनंट इन्व्हायटी आमच्या उपस्थितीत झाली. एकूण 209 जणांची उपस्थिती अपेक्षित आशिल्ली. जी 197 जणांची उपस्थिती हांगा लब्ध जाली. तातूंतले जे आशिल्ले ते काही पयलींचे तांचे एंगेजमेंट आशिल्ले कारणान हांगा पावले. वंदे मातरम ह्या कार्यक्रमाची सुरवात आसतना आयच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेक ऑनरेबल इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आणि पार्लिमेंटरी अफेअर्सचे श्री डॉक्टर एल मुरुगन हे आमचे केंद्रीय निरीक्षक हांगा आशिल्ले आणि तांणी आमकां सगळ्यांक हांगा मार्गदर्शनय केलें. तांच्या मार्गदर्शनाक लागले दीप प्रज्वलन करतना डॉक्टर एल मुरुगन हांच्या उपस्थितीत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर श्रीपाद नायक ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर, त्याचबरोबर आमचे राज्यसभेचे वांगडी श्री सदानंद शेठ कानावडे, विश्वजीत राणे ऑनरेबल मिनिस्टर कोह्यार आणि गणेश गांवकर हांच्या उपस्थितीन दीप प्रज्वलन करून आयच्या बैठकीची सुरवात जाली. सर्वानंद भगत जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी स्टेट हांच्यांनी आमच्या फाटल्या 6 महिन्याच्या ॲक्टिव्हिटीचो रिपोर्टय आमकां सगळ्यांक सादर केलो कार्यकर्त्यांक. अध्यक्षीय भाशणांत आमी मंत्र दिला की 27 आमी 30 जिखपा खातीर आमचे भितरले सगळ्यांनी एकजुटीन काम करपाक जाय. प्रत्येक पदाधिकारी त्याचबरोबर स्टेट एक्झिक्युटिव्हचो सदस्य आसूं किंवा मंडळाचो सदस्य आसूं किंवा तो भुताचो सदस्य आसूं, तांचे खातीर ही जबाबदारी आमी काम कितें करपाचें त्याही पेक्षा ह्या संघटनाच्या भितरलो अनुभव आशिल्ल्या प्रत्येकानी कामाक झोपून दितना प्रवास करपाक जाय. केंद्रान दिल्ले आमकां ज्यो ज्यो योजना आसात, अभियानां आसात, ती अभियानां आमकां सगळे स्तरा पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी मागीर तातूंतल्यान एक सगळ्यांत बरें म्हटल्यार जें लोकांक पर्यंत पावोवपाचें साधन म्हटल्यार मन की बात. त्या मन की बाताचो कार्यक्रम हो सगळ्यांनी आयकुचो. त्याचबरोबर माननीय नरेंद्र मोदीजी ते मारिल्लो उलो आणि ज्या ज्या जाग्याचेर आमी पावनात अशे अनेक गोष्टी आमकां खबर आसना, अशे अनेक व्यक्ती ह्या आमकां त्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकुपाक मेळटा. ताजो फायदो करून घेवपाक जाय आनी त्या खातीर मन की बात रीच वाडोवची अशेंय सगळ्यांक आवाहन केलें गेलें. आमी त्या निमतान भितर गोंयचो बाळकृष्ण अय्या काणकोण किंवा सागरनायक मोळे आडपय किंवा गांजेकर म्हापशा अशे लांजेकर म्हापशा अशे अनेक जे कलाकार आसात किंवा जाणी काम केलें क्षेत्रांतले तांकां त्या निमतान भितर तांकां सन्मान करपाचें भाग्य आमकांय लाभलें. कारण तातूंत भितर माननीय नरेंद्र मोदीचो वांटो खूब आशिल्लो. ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेक एक कॉन्डोलन्स मोशनूय मूव जालें आनी तें म्हटल्यार आमचे बहुजन समाजाचे नेते तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार फोंडा मतदारसंघाचे श्री रवी नायक आनी त्याच बरोबर कलंगूट मतदारसंघाचे आमचे अध्यक्ष आशिल्ले माजी ते यशवंत कानोळकर, परेश नायक जे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले आनी अन्य आमकां सगळ्यांक श्रद्धांजलीचो ठराव जालो आनी सगळ्यांनी एक हांगा श्रद्धांजली वाहिली. आमचे 3 डिस्ट्रिक्ट जाले. 31 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या फुडारपणाखाल कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती जाली आणि तो जिल्लो अस्तित्वात आयलो. आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून सुद्धा आता 3 जिल्हे जावप हेही आमच्या खातीर एक परवडीच. आणि त्यानुसार उत्तरेचो जो आसा तो जिल्लो आसाच, पण दक्षिणेच्या जिल्ह्यां भितर 5 मतदारसंघाचो कुशावती जिल्लो आणि त्याचबरोबर 15 मतदारसंघाचो दक्षिण जिल्लो हाचे दोन्ही अध्यक्ष
म्हणजे अनुक्रमे उत्तरेचो दयानंद कारवोटकर, दक्षिण गोंयचो शर्मत पै रायपूरकर आणि कुशावतीचो प्रभाकर गांवकर हांकांय बीन सन्मान पुष्पगुच्छेन सन्मान करून तांकां फुडले कामा खातीर तांणी झुकून दिवपाचें आयच्यान तांकां आव्हानूय दिल्लें आसा. आमचो एक ज्येश्ठ नागरीक प्रकोष्ठ हो स्थापन जाला. अशें भारतीय जनता पार्टीचे अशे 12 प्रकोष्ठ आसात, पण त्याच बरोबर ह्या वेळाचेर ते प्रकोष्ठ 20 पर्यंत व्हरून वेगवेगळे हातूंतल्यान तांकां फुडें वचपाक लागून प्रोत्साहीत करप आनी व्यक्तीक काम आणि त्याच बरोबर पद ह्या न्यायान तांच्यांनी सगळे स्तरापर्यंत सगळे उपलब्धी पावोवप ह्या तातूंत अंतर्भूत आसा. माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी सुरू केल्ली एक स्कीम जी आसा ती आमची युनिक सेलिंग प्रॉडक्ट आसा जी ते 25 वर्सां चलता आनी ताका ह्या वर्सा 25 वर्सां पूर्ण जाता, जी 2000 सालांत एक्चुअली अनाउन्स केल्ली आनी 2001 ती सुरू जाल्ली. ताका 25 वर्सां पूर्ण जाता ती म्हळ्यार दीन दयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना. आणि या सगळ्या संदर्भातल्या खूपशे लोकांक भारतीय जनता पार्टीच्या सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि ताणें केल्ल्या स्किमीचो लाभूय मेळिल्लो आसा आणि तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी कडेन तांची नाळ घडतली आसा. त्या निमतान तोय गौरव केलो गेलो आणि ह्या ज्येश्ठ नागरीक सेलाच्या हातूंतल्यान ती फुडें व्हरप आणि अनेक स्किमी तांचे कडेन पावोवप हें ताचें उद्दिश्ट आसा. आज एक राजकीय ठराव हातूंत मांडटना पयलो ठराव 2 ठराव मांडले. पयलो ठराव पॉलिटिकल रेजोल्युशन जे माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां ऑफिस म्हणजे ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हातूंत भितर देशाचो कारभार सांबाळपाक लागून तांच्यांनी सुरवात केल्ली तो दीस ताका 12 वर्सां पूर्ण जाता, एक टर्म पूर्ण जाता. लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणजे जाणटे जवळ जवळ आता 4400 दिवस क्रॉस जाले आणि ते आता आनी विक्रम करपाचो हातूंत भितर आसा, मार्ग आसा. कारण एक बरें प्रशासन कल्याणमयी स्किमीचे सरकार आणि विकासाचे सरकार ताणें दिल्लें आसा. तो ठराव श्री सदानंद शेठ कानावडे हांच्यांनी मांडलो आणि ताका अनुमोदन दितना आमचे मंत्री श्री रमेश तवडकर बाब हांच्यांनी तांकां अनुमोदन दिलें आणि दुसरें अनुमोदन म्हणून श्री मोमीन गुदिनो हांची पंचायत मंत्री हांच्यांनी दिलो. आणि हे अनुमोदन जाल्यानंतर हो ठराव पारीत करपाक लागून मांडले नंतर सगळ्यांनी एकूण हो ठराव काळ्याच्या गजरात पारीत केलो. दुसरो ठराव जो आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या गोवा स्टेटच्या असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात जे आमचे 2027 जावपाक आसा तातूंत कला उद्या सचिवा ह्या मंत्र्यासकट आमी ठराव मांडलो आनी तो ठराव म्हणटी श्री विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी मांडलो आणि ताका अनुमोदन दिवपी संकल्प आमोणकर आशिल्ले आणि त्याच बरोबर श्रीमती दिल्या लोबो हांच्यांनी तांकां दुसरें अनुमोदन म्हणून मान्यता दिली. हो ठराव जेन्ना कार्यकर्त्यां कडेन जेन्ना मांडपाक घेतलो तेन्ना सगळ्यांनी ताळ्यांच्या गजरात आनी जोरदार घोशणा सकट हो ठराव पारीत केलो आणि एक मुखार हो ठराव पारीत जावन येणाऱ्या 2027 30 हो नारो हो आमी घट धरून कार्यकर्त्यां कडेन पर्यंत पावोवप किंबहुना दिसत कित्याक आमी सगळे कडेन सगळ्या 40 मतदारसंघात आमचे संघटन जे आसा ते पूर्णपणे घट करून 40 मतदारसंघ भक्कम करपाचे आमची मोख आसा तुमी फुडें व्हेली. सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे सरचिटणीस हांच्यांनी येणारे जे कार्यक्रम आसात त्या कार्यक्रमाचे रूपरेषा मांडली. ज्या हातूंत भितर अनेक कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा. आउटरीच प्रोग्राम आसतलो, योग दिवस आसतलो, ताजे नंतर परत रिपीट करता मन की बात आसतले, परत आमची फुडें जयंतीच्या दिवसाच्या निमतान फुडले किंवा माननीय नरेंद्र मोदीजींचो येणारो वाडदिवस जो 17 सप्टेंबर ह्या दिवसा आसा त्या दिवसाचो सेवा पखवाडा आसतले. हांचे कार्यक्रमाच्या निमतान लोकां मदीं वचून जनजागरण करतना आमचे भितर तांकां जोडून घेवपाचे कार्यक्रम आसा तो फुडें येतो. ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमकां मागीर ज्येश्ठ अशे मार्गदर्शक आमचे नेते आनी खासदार श्री श्रीपादजी नायक बाबू हांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि ह्या सगळ्या आयच्या बैठकीच्या निमतान आमी फुडें कशें वचपाचें आणि एकंदर अनेक वर्सां ह्या राज्यांत भितर भारतीय जनता पक्ष जसो वाडीत लागलो तातूंत भितर कार्यकर्त्यांचो सहभाग आसा. कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी फुडें वता आणि त्या खातीर तुमी कार्यकर्ते हे आमचे सेनापती आसा हो मनीस म्हणून तांकां सगळ्यांक उर्बा दिली. आमकां मार्गदर्शन करतना डॉक्टर एन मुरुगन हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हांच्यांनी आमकां
मार्गदर्शन करताना गोंयच्या विकासाचो आराखडो आणि त्याचबरोबर केंद्राचे सगळ्यो उपलब्धी ह्यो जनते फुड्यान पावयतना कार्यकर्ते कितले सक्षम आसा सशक्त आसा आणि तांणी फुडें व्हरतना संघटन भितर पन्ना प्रमुख शक्ती केंद्र प्रमुख आणि बाकीचे सगळे भुतांची जी व्यवस्था आसा आणि प्रत्येक प्रकोष्ठ सेल आणि हे सगळे घट करून मी एकंदर भारतीय जनता पार्टीचे बुनियाद आणि घट करूया. एक समाज आसा लोकां मदीं की एकदा आयले दोनदा आयले की मागीर एंट्री इन्कम अशें म्हणटात, पण तशें कांयच ना. अनेक राज्यांनी गुजरात आसतले किंवा बाकीच्या अनेक राज्यांनी सरकारां रिपिटेडली आयिल्ली आसा आणि तसोच पांयंडो हो गोंयांत दवरपाक जाय आणि त्या खातीर गोवा तांच्यांनी शुभेच्छा दितना कामाक लागपाक उर्जा करीत आपल्या भाशणां भितर 27 कितको नारो आणि केंद्रातली जाय ती मदत आमची आश्वासक अशें मार्गदर्शन केलें. आणि शेवटाक ह्या कार्यक्रमाक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे जबाबदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एकंदर गोंयांत आमचो विकासाचो आराखडो आमचे मुखार दवरलो. आमच्यो स्किमी आसतल्यो, म्हजें घर सारकें आसतलें किंवा अनेक बाकीचे टेक बाय डॉक्टर आसतले, ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो आसात त्यो लोकांशी संबंदीत आसा. ताचो लाभ घेतना सुद्दां आमी बुथार वचपाक जाय. बुथार वचून कार्यक्रम आमचे लोकां कडेन वतना ह्यो सगळ्यो हे जे आसा उपलब्धी त्यो लोकां कडेन शेवटच्या घरा कडेन पर्यंत पावोवपाक जाय. त्या खातीर संघटीत करपाक जाय. कांय कितें जर वयर सकयल जर कितें जाल्यार ते सगळे कार्यकर्ते म्हणून आमचे जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा आमी आसात कोण तरी मेजावयर आसतले मानेस आसतले पदाधिकारी आसतले तांकां सांगून ह्या सगळ्याचे प्रश्न सुदावे करपाचें आव्हानूय तांच्यांनी केलें आणि एक उर्जेर भरीत आणि जोशपूर्ण अशा मार्गदर्शनपर भाशणान तांच्यांनी कार्यकर्त्यां भितर जाण हाडली आणि 2027च्या इलेक्शनाच्या निवडणुकीच्या निमतान कार्यकर्त्यांक येन्नाच्यो संकनाक जालो. त्याचबरोबर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची रूपरेषा सगळ्यांकडे कार्यकर्त्यां कडेन मांडटना आमच्या कार्यकर्त्यांचो जोश पळोवन तांकां फुडल्या कार्यक्रमाची दिशा दाखयत ह्या बैठकीची सांगता जाली. जनगणमन नॅशनल एंथम सादर जालें आणि आयच्या बैठकीच्या निमतान एक मंत्र घेवन सगळे कार्यकर्ते स्टेट एक्झिक्युटिव्ह बैठकीचे प्रमुख कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघात वतना 27 दिसाचो जंग जे वॉर म्हणल्यार जाता. कारण आमी ज्या दिसा पासून जिंकले त्या दुसऱ्या दिवसा पासून आमच्या पुढच्या इलेक्शनाची रूपरेषा आसता ती आमी मनान धरून आज ह्या उर्जा घेवन आमी फुडें वतात आणि त्या खातीर ह्या कार्यकर्त्यांच्या उर्बेक आणि तांच्या पाशेसाक आमी सॅल्यूट करतात आणि आयचे बैठकीची सांगता. देव बरें करूं.